9 म्हयने 9 months अशें म्हणल्यार कितें मतीन येता? कितें जाता 9 म्हयने? 9 म्हयने आवयच्या कुसव्यान आमी रावता 9 म्हयने प्रेग्नन्सी. 9 म्हयने म्हणल्यार आमकां रोखडेंच प्रेग्नन्सी उगडास येता. 9 म्हयने तारवटी बोटीरूय आसता खंय आनी 9 म्हयन्यांनी मागीर परतून येता घरा. भाव भयणीनो, आयज आमी सैमा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण हाच्या प्रचाराचो आयतार मनयता. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हणटा तो हक्क आनी जबाबदारी दर एका काजारी दादल्या बायलेचो, घोव बायलेचो. आनी हो हक्क आपल्या जिवितांत पाडून ही येवजण जी ती पाळटात आमचे क्रिस्ती शिकवणे प्रमाणे ही देवाची येवजण. आमी देवान जो आमकां एक कायदो दिल्लो आसा, सुरवातेक जावन चडात आनी वाडात आनी सगळी प्रितूम भरात. कोणाक दिलो हो कायदो? हो कायदो सगळ्या जीव प्राण्यांक. आयज संवसारांत जे सगळे जीव प्राणी आसात तांकां हो कायदो लागतात. चडात आनी वाडात, जावं झाडां जावं जनवरां. आनीक झाडां जीं आसात तातूंत आमी शिकता. हांव बॉटनी शिकयता, वनस्पती शास्त्र शिकयता म्हणटच हें सांगपाक बरें दिसतलें. फूल आहा, फूल. दर एका झाडाक जें फूल जाता ताका आमी म्हणटा रिप्रोडक्टीव पार्ट ऑफ द प्लांट. आनी हें फूल जें आसा ताका पोलन ग्रेन्स जाता आनी ताका स्टिग्मा आसता. म्हणल्यार मेल आनी फिमेल हीं झाडां जांचे सवें हें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जाता ताका आमी हायेस्ट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स म्हणटा. प्लांट किंगडमाचे हायेस्ट फॉर्म्स. आनिकूय आहाय दुसरीं झाडां, तांकां फुलां जायनात, लोवर फॉर्म्स आसात. प्लांट प्रोपगेशन हें जावपाक वेगवेगळे उपाय ह्या झाडांक आसात. एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन आनी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणून आसा. जाल्यार ज्या झाडांनी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जाता ती हायेस्ट फॉर्म्स, एन्जिओस्पर्म्स अशें तांकां म्हणटा. जनवरां जीं आसात, एक वाटेन झाडां जाल्यार दुसरे वाटेन जनावरां. जनवरां सवें एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन ना, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. आनी ह्या पासत जनवरां जीं आसात तांकां कुशीन कुशीन मेल आनी फिमेल, दादलो आनी बायल लिंगाची देवान रचल्यात. आनी मनशाक जेन्ना देवान रचलो आमी उगडास कोत्ता काय बरं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो आनी आपल्या रुपण्याचो रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचली. दोन लिंग ओ टू डिफरंट जेंडर्स, टू डिफरंट सेक्सीस. भाव भयणीनो, हें कित्याक देव मनशाक एके भाशेन आपले रचनेच्या कामान भागीदार कोत्ता, आपल्या रुपण्याचो आनी आपल्या सारक्याचो करून. हें सगळें जें रचलां तें देवान रचलां. देव रचणार, पूण आपणा बराबर सोहो रचणार जावपाक देवान जरी तर मनशाक वेंचून काडला जाल्यार भाव भयणीनो आमकां हें व्हडलें भाग. आनी रचनेच्या कामान न्हयच फकत रचपाचें, पूण जें कितें रचलां वो ज्या कोणाक रचला ताची काळजी घेवपाचें काम आमकां मनशांक दिलां. स्टिवर्डशीप ऑफ दीस अर्थ, स्टिवर्डशीप ऑफ दीस क्रिएशन. ह्या संदर्भान भाव भयणीनो आयज आमी सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजण हाचो प्रचार, हाचो आयतार मनयता आसतना लग्न जिवीत कुटुंब सुरू करता. जावं समाजीक वाटेन वो जावं आमचे आत्मीक वाटेन, दोनूय वाटेन आमच्यान समजूंक जाता. समाजीक वाटेन एक कुटुंब, फॅमिली इज द युनिट ऑफ द सोसायटी. तेच भाशेन फॅमिली इज द युनिट ऑफ द चर्च. ही येदी व्हडली जबाबदारी घेवपाक जी दोग जाणां मुखार सरतात, दादलो आनी बायल, एक चेडूं एक चेडो, तांकां ही व्हड जबाबदारी आसा समाजाची तशेंच पवित्र सभेची. आनी समाजाची आनी पवित्र सभेची म्हणटा तेन्ना ही देवाची जबाबदारी. देवाची जबाबदारी एके भाशेन घेवंक दोग जाणां मुखार सरतात. दुबाविरेत आमकां सगल्यांक देवाची येवजण आनी देवाची जबाबदारी आसा.
पूण सगळ्याहून व्हडली जबाबदारी चोडात आनी वाडात आनी आख्खी प्रितूम भरात आनी तुमच्या हाताखाल ती दवरात. ही व्हडली आज्ञा पाळटलो जाल्यार लग्न संस्कार भाव भयणीनो खेरीत म्हत्वाचो. आनी लग्नाचें वर्तेपण जी येता आसतना घोव आनी बायल तांकां जायते हक्क दिल्ले आसात, तांकां जायत्यो जबाबदारी दिल्ल्यो आसात. आनी ह्या हक्का मदें ह्या जबाबदारी मदें व्हडांतली व्हड म्हणल्यार भुरग्याचें देणें ह्या संवसारांत हाडपाचें. भुरगें म्हणल्यार एक देवाचें देणें. तेच बरोबर पवित्र पुस्तक आमकां सांगता स्तोत्राच्या पुस्तकान भुरग्याचें देणें म्हणटात तें एक इनाम. जी कोण दोग जाण हे देवाचे रचनेच्या वावरान एक जावन ही जबाबदारी घेवंक मुखार सरल्यान तांकां भुरगें म्हणल्यार एक इनाम. आनी देखूनच पवित्र सभा आमकां ही येवजण आमचे मुखार दवरता. लग्न जावचे पयलीं मॅरेज कोर्स करपाक जाय. आमचो फॅमिली सर्वीस सेंटर आहा आमच्या दियोसिसीन. जी कोण लग्न जावपाची तयारी करतात तांकां कंपल्सरी कोर्स आहा. हो कोर्स कंपल्सरी म्हण न्हय, सर्टिफिकेट घेवपाक जाय म्हण न्हय, पूण खेरीत भाशेन जी जबाबदारी जी देवाची येवजण पाडूंक येतात ती सारकी समजून घेवपाक, ताचे थोडेशे उपाय सांगपाक. भाव भयणीनो, आमकां जरी तरी जबाबदारी दिल्या जाल्यार हे जबाबदारेक आयची वाचपां गंवडीकपण म्हणटा. गंवडी आमी जावं आनी गंवडी कशे आपली जबाबदारी पाडिना तांचे सवें देव कशे भाशेन वागता तें आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमी आयज आयकलां कशे भाशेन देव जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं हो उद्गार सोडटा. एक दूख एके भाशेन प्रकटायता की जांकां चोरवाक व्हरूंक म्हणून दिल्लीं तुमचे लागीं तांकां तुमी दुस्पटायलीं असल्या गंवड्यांचें कोटा. आनी हे गंवडी म्हणटा तेन्ना कोणा विशीं हो संदेश देव दितालो हे थोडे राजांची नांवां आमी आयकुया. कितें भाशेन हे 4 राजांची नांवां शालूम, जेहोयाकीम, कोनियान आनी झेदेकिया. दावीद पातशाया उपरांत सोलोमोन पातशाया उपरांत जेन्ना हे राजा जाल्ले तेन्ना परजेचो दुस्पट तांणी केलो. आनी भोव करून जेहोयाकीम ह्या राजाक देव हीं उतरां म्हणटा, पूण तूं जाल्यार तुजे दोळे आनी तुजें मन फकत तुज्याच स्वार्थी आदावाचेर लावन आसाय. तूं निरपराध्याचें रगत वारयताय, जुलूम करताय आनी पिडापीड दिताय. आनी ह्या पासत देव म्हणटा तुजें कोटा. राजा जे आसले भाव भयणीनो तांकां देवान गंवडी म्हणूनय दिल्ले. गंवडी म्हणल्यार जी पोरजां देवान घडून हाडल्या रचून हाडल्या तांची काळजी घेवपाक जाय आसली. पूण हे राजा जेन्ना आपल्याच स्वार्थाचें चिंतपाक लागले, आपणाचोच प्लेजर, आपणाचोच फायदो, तेन्ना हे तरेचें वायट रगत वारोवप, जुलूम करप आनी असलें देव मानून घेना. भाव भयणीनो, हें आमकां आमच्या कुटुंबाक लागता काय? आयज कुटुंब येवजणेचो आयतार मनयता आसतना दुबाववेरेत जरी तर कोणूय एक घोव आनी बायल फकत आपल्या आदावाचें चिंतपाक लागलीं. आपल्या आदावाचें म्हणल्यार जायतें जावपाक जाता. माय करियर, माय जॉब, माय फिगर, माय हेल्थ, ह्यो सगल्यो वस्तू जेन्ना चिंतपाक लागता एक घोव आनी बायल फकत म्हजें आमचें, जाल्यार देव म्हणटलो गंवडीकपण चुकलां, तुमचें कोटा. आनी हें गंवडीकपण चुकोना जावपाक भाव भयणीनो खुद देव आपूण म्हणटा हांव तुमकां गंवडी दितलो आनी हे गंवडी म्हज्या काळजा सारके. हे गंवडी म्हज्या काळजा सारके म्हणटा तेन्ना देवाची येवजण जी आसा तीच ते पाळटले. दुबाववेरेत ही येवजण देवान ह्या राजा विशीं देवा आमच्या मुखार दवरली पवित्र पुस्तकान. पूण आयज जरी तर ते आमी आमच्या कुटुंबाक लायता जाल्यार हीच ती म्हज्या काळजा सारकी म्हणटात ती. लग्न जावंक मुखार सरल्यान घोव आनी बायल, माय आनी पाय जाल्यान, आवय आनी बापूय जाल्यान म्हज्या काळजा सारके गंवडी. आनी आपले परजेचे राखण आनी सांबाळ करपाक तांकां नेमल्यात जाल्यार ही पोरजां आमची भुरगीं जी लग्न संस्कारान वो लग्न जिवितान देव आमकां देणी म्हणून दिता, इनाम म्हणून दिता.
भाव भयणीनो, आयच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो एफेसकारांक चीट बरयता आनी हे दोग जाणांची खबर सांगता. तांकां दोगांयकूय एक केली, तांची एक कूड जाली. दुबाविरेत जें कितें सांगलां बागेवन पावलो एफेसकारांक तें ह्या दोन जोम्या विशीं, जुदेव आसले आनी जुदेव न्हय ते आसले विदेशी. आनी जुदेव लोक जो आसा ते सदांच आपूण व्हडले म्हूण समजताले. देवान विचून काडलेली परजा, आमी सुनोत केलेली परजा, देवा लागीं करार केल्ली परजा. आनी जे कोण सुनोत करूंक ना, सर्कमसिजन करूंक ना, ते दुसरे भायले हे भाशेन वागताली ही जुदेवांची परजा. आनी जे हो भावार्थ मानून घेतलेलो, बावतिजम घेतलेलो आनी तरी पूण त्याच मनान जियेताले, असले वेळार बागेवन पावलो एफेसकारांक ही चीट बरोवन उगडास करता. हांचो दोगांयचो जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक जोमो जाला, वो एक कूड जाल्या. तेच भाशेन घोव आनी बायल दोग जाणटी डिफरंट, तरी आसतना तांकां देवान दोगांयकूय एक कूड एक आत्मो केला. आनी ह्याच पासत जेजूक जेन्ना विचारलें घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता, आनी तेन्ना जेजू तांकां उगडास करता. सुरवातेक कितें आसलें, देवान दादलो आनी बायल रचली आनी तीं दोगांय एक जातलीं. देखून ती आपल्या आवय बापायक सांडटली आनी ही देवाची येवजण फुडें व्हरूंक एक कुटुंब घडटली. ह्या पासत लग्न मोडूंक जायना. जाल्यार ह्या लग्नान जो आदार देव तांकां दिता तो भाव भयणीनो हे वेगवेगळ्या उपायां वरवीं दिता. तातूंतलो कुटुंब येवजण करपाक, नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग करपाक, आमी फॅमिली प्लॅनिंग म्हणल्यार चडशें भुरगीं कितलीं जावचीं, केन्ना जावचीं, कितल्या वेळान जावचीं, हेंच घडये चड चिंतता. वय तो एक मुखेल भाग. भुरगीं केन्ना जावचीं, कशीं जावचीं तें आनीक कोणें सांगपाक जायना घोव आनी बायलेक. तें इगर्जेच्यान सांगपाक जायना, पादविकाराच्यान सांगपाक जायना, वो तांच्या आवय बापायनूय सांगपाक जायना. हो प्लॅन, ही येवजण घोव आनी बायल जीं लग्न जावंक मुखार चल्ल्यांत आनी कुटुंब घडोवंक मुखार चल्ल्यांत तांचो हक आनी तांची जबाबदारी. पूण ही जबाबदारी घेता आसतना पवित्र सभेची शिकवण, ही येवजण कशेय भाशेन जिविताचेर आड वचूंक जायना. फकत जिवीत आमकां दिता त्योच येवजण्यो करूंक जाता. देखून आडेचे उपाय वापरूंक जायना, पवित्र सभा शिकयता. आडेचे उपाय म्हणल्यार आयज जेन्ना आमी डिवेलप जाल्लीं मनशां, आमचें सिविलायजेशन वाडत आसा, आमी जायते आविश्कार केल्यात, जायतीं इन्वेन्शन्स केल्यात. ही जायतीं इन्वेन्शन्स केल्यात ती खेरीत भाशेन मनशाचें जिवीत सोंपें जावपाक, मनशांक चड आदाव मेळपाक. आनी थोडे फावटी हे पासून मनशाक चड धादोसपण मेळपाक, प्लेजर मेळपाक. तातूंत भितर हेय उपाय मुखार सरले जे आयज आमी आडेचे उपाय, पवित्र सभा तांकां आडेचे उपाय म्हणटा. लग्न जिवितान कुडीचो संबंद जो जाता तो भोव नॅचरल. तातूंत मोदें आनी कितेंच येवपाक जायना, जावं वस्तू येवपाक जायना, जावं वखदां येवपाक जायनात. आनी ह्या पासत कॉन्डोम्स ओ पिल्स, मॉर्निंग पिल्स, आफ्टर पिल्स म्हणलेलीं जायते भशेची पिल्स आयज आमचे मुखार दवरलेलीं आसा. ताचो एडवर्टिजमेंट, ताचो प्रचार मोठ्या प्रमाणान जाता. आमचे सरकार जे आसात तेय बीन तांचो प्रचार करतात. छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, आतां हम दो हमारा एक जाल्लो आसा. भुरगीं नात, हम दो हमारे दो म्हणटा ती खेरीत येवजण, तातूंतल्यान भुरगीं मायनस जाल्यात. आनी हम दो हमारा एक आहा थिंगासर आनीक परतून भुरगीं मायनस जाल्यात. तातूंत भितर ही जी कोण लग्न जाल्यात तांचें दादूसपण, तांची खुशालकाय, तांचें करियर तें मायनस जावंक ना. म्हणटच कुटुंब येवजण म्हूण आयज आमकां जे दिल्ले आसात उपाय ते भुरग्यांक मायनस करतात. देखून आमी समजुचें गरज आसा. आयज नदर मारात आमच्या इस्कॉलांचेर, आयज नदर मारात आमच्या दोतोनीचेर, आयज नदर मारात आमच्या वेदी सेवकांचेर, तरणाट्यांचेर. आंकडो देंवलेलो आसा. आमचे लागीं भुरगींच ना. ऑल्टरसवस जावपाक आमचे लागीं आयज भुरगीं ना. दोतोनीक येवपाक आयज आमचे लागीं भुरगीं ना. आयज इस्कॉलांनी एडमिशन जाता, भुरगींच ना. सीट्स वेकंट आहा, ती भरपाक भुरगीं ना. कित्याक?
कित्याक कुटुंबीक येवजण फॅमिली प्लॅनिंग जी आमी मनशां आयज करपाक लागलेलीं आसा वेगवेगळीं कारणां घेवन आनी वेगवेगळे आमचे लागीं एक्सक्युजीसूय आसात आनी ते घोडे सारके एक्सक्युजीस रिजन्स जी आमी आयज दिता ती घोडे सारकीं फायनान्स मतीन दवरपाक जाय समाज मतीन दवरपाक जाय भुरगीं जीं जल्मतलीं तांकां कसल्यो सुविधा मेळटल्यो हें मतीन दवरपाक जाय वय हे आमचे लागीं जे रिसोर्सीस आसात आमचे नॅचरल रिसोर्सीस आनी आमचे फॅमिली रिसोर्सीस जे आसात तेंचो वापर करतलो जाल्यार भुरग्यांक फावो ते परी मेळपाक जाय सारकें चिंतप पूण हें चिंतता आसतना मायनस कितें केलां भुरग्यांकूच मायनस केल्या जाल्यार ही येवजण कसली ही येवजण असली न्हय गाय जी आयच्या पयल्या वाचपान देवान म्हणली की तुमी म्हजे परजेक दुस्पटायली तुमी म्हजे परजेचें रगत वारयलें तुमी म्हजे परजे सगळें क्रूर जाले जुलूम केलो आनी असल्यांचें कोटा जाल्यार भाव भयणीनो ही येवजण आमी बरे भाशेन समजूंक ती शिकोवंक जाय आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता हे आपोस्ल जांकां धाडलेले जेजून दोगांक धाडलेले ते गेले उपरांत जें कितें जेजून सांगलेलें तें तांणी केलें आनी परतून खुशाल जावन येवन तांणी जेजूक सांगलें आमी उमकें केलां आमी बरे नासले तांकां तेल लावन बरें केलें आमी देंवचार काडले देंवचार भियोन गेले आमकां खुशाल जावन सांगतात ते आनी हें सगलें काम करून आयल्या उपरांत जो वावर जेजून दिल्लो तांकां तो करून आयल्या उपरांत जेजू तांकां सांगतात चल आतां एकवडे सुवातेर वचून विसव घेयात रेस्ट घेवपाक जाय सगळे जे कोण काम करतात तांणी रेस्ट घेवपाकूच जाय जेजू तांकां कुशीन व्हरता पूण हो रेस्ट घेवपाक गेल्लेय कडेन शिकोवपाची आजून गरज आसा हें जेजू समजता कित्याक हो लोक आनीक जाणा जावपाक सोदतालो शिकूंक सोदतालो हो लोक ही ओचोरयां आपल्या जिवितांत अणभवूंक सोदतालो देखून जरूय जेजू तारवान बसून दुसरे वाटेन गेलो हो लोक चलून धांवून ग्रामांतल्यान ह्या वाटेन त्या वाटेन ह्या वाटांनी त्या वाटांनी वचून पावलो जेजू वचपाचो आहा थिंगा आनी देखून जेजूक आमकां पवित्र पुस्तक सांगता ह्या लोकांक पळोवन ताका ताचे चुरचुरे दिसले आयज आमकांय चुरचुरे दिसपाक जाय कोणाचे जरी तर आयज आमी सैमा प्रमाणे कुटुंब येवजणेचो प्रचाराचो आयतार मनयता जाल्यार आमकां चुरचुरे दिसपाक जाय जे कोण आपलो फामील वा आपले कुटुंबाची येवजण सारकी करूंक नकळो देवीक उपाय आनी नॅचरल उपाय सैमा प्रमाणे आसात ते कुशीन दवरून आयज आडेच्या उपायांनी जीं घुसपल्लीं आसात आनी ह्या उपायांक लागून जायत्या जाणां मदें आयज फुटी पडलेलीं आसात गोव बायलां जांचे मदें मोग आनी एकवट वाडूंक जाय बो करून कुडीचो एकवट आनी काळजा मनाचो एकवट हो एकवट वाडूंक जाय थंयसर आयज कुडीच्या एकवटान खंय तरी कोण तरी मदें आयला आनी कोण तरी म्हणटा तेन्ना हे आडेचे उपाय वेगवेगळे तरेचे आनी हे आडेचे उपाय आनीक एक फावटी म्हणटा भुरगीं मायनस करतात जिवीत मायनस करतात आनी ह्या पासत जायत्या गोव बायलां मदें आयज फुटी पडलेली आसात ही फॅमिली सर्वीस सेंटराची शिकवण जी आसा मॅरेज कोर्स आसा तो आमकां कॅथलिक्सांक आनी आमीच करता पूण आयज जरी तर आमी कोर्टान वचत चोयत डिवोर्स केसीस कोणाच्यो चड आसात लजेची खबर आमच्यो चड आसात इतली शिकवण घेतल्या उपरांत आनीक ही कुटुंबीक येवजण मुखार व्हरूंक जबाबदारी घेतल्या उपरांत भाव भयणीनो आमी आमचो लोक आयज चड असल्या ट्रॅपान सांपडलेलो आसा आनी कसलीं कारणां आहा तीं आमी आनीक मातशें भितर वचून पळयत जाल्यार तातूंतलें एक मुखेल कारण येतलें कुडीचो एकवट सेक्शुअल रिलेशनशीप एकामेका सवें उक्तेपण ना आनी तेच बरोबर हे आडेचे उपाय जे भितर सरलेले आसात तातूंत गोव बायलां मदें ही फूट पडलेली आसा गरज ना एकामेकाची एकामेकाक समजावंक गरज ना शिकोवपाक गरज ना हांव सगलें जाणा म्हाका सगली खबर आसा म्हजो रायट फकत म्हजो 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 म्हणून आयज खाजारी गोव बायलां मदें असल्यो फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात भुरग्यांच्या देण्याक लागून पासून आयज फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात थोडी पावटी भुरगें जायना जल्म ना उपाय आसात देवाचे उपाय एक व्हडलो उपाय म्हणल्यार देवाची कुशी मानून घेवपाक
पूण देवाची खुशी मानून घेयना जावन जायते पावटी हीच कारणां घेवन फुटी पडलेली आसात. भाव भयणीनो, म्हज्या एका इश्टान म्हाका एक मॅसेज धाडली, कॉंग्रॅच्युलेट मी, वी आर प्रेग्नंट. दादलो चेडो, कॉंग्रॅच्युलेट मी, वी आर प्रेग्नंट. कोण प्रेग्नंट जाता? बायल काय गो? दुबावरेत आमी सगळीं म्हणटलीं वय बायल प्रेग्नंट जाता. कित्याक? बायलेची कूड देवान ते भाशेन रचल्या आनी दादल्याची कूड दुसरे भाशेन रचल्या. आनी दोगांयचो जो डिझायन केल्लो आहा देवान आपल्या रुपण्या आनी आपल्या सारक्या प्रमाणे, तातूंत भुरगें वो भुरग्याक सांबाळपाक अस्तरेच्यान जाता, दादल्याच्यान जायना. पूण जरी तर एक बायल प्रेग्नंट जातली जाल्यार फकत बायलेच्यान एकल्याच्यान जायना, दादल्याचीय गरज. आनी देखूनच प्रेग्नन्सी जेन्ना येता तेन्ना दर एका दादल्यान म्हणपाक जाय, माय वायफ इज नॉट प्रेग्नंट, वी आर प्रेग्नंट. आमी दोगांय प्रेग्नंट जाल्या, आमचे लागीं जिवीत आयलां प्रेग्नंट म्हणटा तेन्ना. भाव भयणीनो, अभिमानाची गजाल. पूण ह्या अभिमानान जायते पावटी घोव कुशीन वता. घोवाक कांय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. हो ही कुटुंबीक येवजण आसा ती खरीत भाशेन बायलेची मेन्स्ट्रुअल सायकल आसा ताचेर डिपेंड आसा. पूण दादल्याक हातूंत कसलीच जबाबदारी ना. दादल्याक व्हडली जबाबदारी आसा. कित्याक आयज जायते दादले समजनात, खबर ना बायले सगळें कितें घडटा तें. बायलेची कूड कशे भाशेन वागता, देवान ती कशे भाशेन रचल्या आनी आख्खी भांडावळ बायले सगळें कशे भाशेन रचून हाडल्या दादल्यान समजोवपाक जाय. जायते पावटी दादले समजनात आनी जायते पावटी घडये ही समजणी दिवपाक बायलांकूय बरें दिसना. हें उक्तेपण, इतलें उक्तेपण आमचे मदें येवपाकूय घडये शकना. ती वस्त सगल्यांक सांगपा सारकी न्हू, प्रचार करपा सारकी न्हू. ती प्रायवेट आनी ती सेक्रेड, पवित्र ती. ह्या पासत भाव भयणीनो, हाचे विशीं आमी जबाबदार जावपाक जाय. जेजू आपल्या ह्या परजेक शिकयतालो, तांचे सगळें चुरचुरलो. आवय बापायनी आयज आपल्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय ह्यो वस्तू. आवय बापूय ह्यो वस्तू आपल्या भुरग्यांक वाडटा आसतना शिकोवपाक घडये लजता. आनी आयज सगलें आमकां मेळटा नेटाचेर, इंटरनेटाचेर. आयज भुरगीं तरणाटीं ह्या इंटरनेटाचेर पडून जायत्या असल्या ट्रॅपान पडलेलीं आसात. आडेचे उपाय, सोंपे उपाय, सेफ सॅक्स, हें सगलें आयज भुरगीं पडून ह्या यंत्रां वरवीं आपलें जिवीत एके भाशेन ट्रॅपान घातलेलें आसा. ह्या पासत आवय बापायन आपल्या भुरग्यां लागीं तांचे चुरचुरे धरून उक्तेपणी उलोवपाची गरज आसा. आनी हे उपाय, देवीक उपाय, स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबाची येवजण आसा ती भुरग्यांकूय सांगपाची गरज आसा. दुबाविरेत हे येवजण फकत लग्न जाल्यार तांचे पासत, तरणाट्यां पासत न्हू, प्लेजर घेवचे पासत न्हू, सेफ रावपा पासत न्हू, पूण भुरग्याच्या देण्या पासत. जाल्यार भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया. दर एका आवय बापायक हें देणें मेळूंक. आनी जे भाशेन उमाने विते ह्या आपल्या दाखल्यान पाप साहेब आमकां उलो मारता की दर एका घोवाक आनी बायलेक ही जबाबदारी आसा भुरग्याचें देणें ह्या संवसारांत हाडूंक. ही आमची जबाबदारी, मनीसपणाची जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक देवीक येवजण, सैमीक येवजण आमी फुडें व्हरूंक कृपा मागुया.